प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 16वी चीत 23 ते 28 पर्यंत 23 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. हांव तुमकां सोच म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां अजून पर्यंत तुमी म्हजें नांवी कितें मागात आनी तुमकां मेळटलें. आनी असो तुमचो आनंद उरून संवसाराचेर जैत हें सगळें हांवें तुमकां ओपारीनी सांगलें. असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन ओपारीनी उलोवंक पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजें नांवी मागतले आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगलें. कारण बाप तुमचो मोग, कित्याक तुमी म्हजो मोग आनी हांव ताचेच सून उपजला म्हूण तुमी भावार्थ दवरला. हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत जाय. आतां हांव संवसार सोडटा आनी बापाशी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां एक जेजू शिकोवन दिता. आनी शिकोवन म्हणल्यार आयज जेजू शिसांक सांगता की आतां हांव संवसार सोडून पोत्तून बापाशी वेतां. आनी जेन्ना हांव बापाशी वेतां आनी तुमकां हांव एकसुरो सोडचो ना, कित्याक हांव पवित्र आत्मो धाडटलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना शीश हे खबर, जेजूची खबर की तो सोडून वेता म्हणून ते आयकतात, ते एकदम दुखी बरीच जातात. कोणूय जातलो. ह्या दिसांनी जेन्ना कोविड-19 चलता, इतलें वायरस चलता, कितलो लोक मरता, कितलो लोकांचो पांय माय मरता, कितलो लोकांचो घोव, कोणाचो बायल मरता, कितलें आमकां दूख भोगता. पूण जेन्ना आमी जाणो की जो कोण मेला पूण जेजूचेर भावार्थ दवरला, आमी थोड्या दिसान तांकांय मेळपाक वेतले. हांव कित्याक आमी सगळीं जी जेजूचेर भावार्थ दवरता ती आमी बापाशी वेतले. हांव आनी बरी खबर म्हणल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना मरपाची. कित्याक जेन्ना आमी जाणो की ह्या संवसारान आमी थोड्या दिसांक आयल्या, आमकां वचोंक जाय पोत्तून बापाशी. गरज आमकां बापाशी पावपाक, जेजूचेर भावार्थ दवरपाक, जेजूचे उतराचेर भावार्थ दवरपाक. कित्याक जेजू आमकां आयज सांगता, तो म्हणटा हांव तुमकां एकसुरो सोडचो ना, हांव पवित्र आत्मो धाडटलो. पूण म्हणटा जेन्ना हांव वेतलो, तुमी कितें मागशात बापा कडेन म्हज्या नांवान, तें तुमकां बाप दितलो. कित्याक बाप तुमचो, स्वर्गीचो बाप तुमचो मोग करता. कित्याक मोग करता? कित्याक तुमी म्हजेर भावार्थ दवरतात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता म्हणजे कितें? आमी जेन्ना मागणें करता बापाक जेजूच्या नांवान, हाचो अर्थ कितें? भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की जेजू आमच्या पातकां पासत, आमच्या कोश्टां पासत, आमच्या पिडे पासत, आमच्या शिरापा पासत, आमकां जें वायट जावंक जाल्लें तें भोगपाक तो खुर्सार गेलो. आनी आतां खुर्सार मरोन ताणें आमकां ती सुटका दिली, आमकां सरवण दिली. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजून जें घडोवन हाडलां आमचे पासत मरच्या आदीं तो वयर स्वर्गार पळयलो, खुर्सार उमकोतालो तो. आनी तो बापाक म्हणटा, बापा सगलें सोंपाल्लें, इट इज फिनिश्ड. म्हणजे कितें? जें बापाच्या आमच्या पातकां लागून आमकां कितें फारीक करूंक जाय आसलें, आमच्या पातकां लागून आमकां कोश्ट भोगूंक जाय आसलें. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, देवाक पातक एकदम बरें आवडना ताका. तो केन्नाच पातकां बरोबर केन्नाच तो संबंद दवरिना. पातक्यां बरोबर दवरता केन्ना? जेजू वरवीं. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमचें पातक सगळें पयस जाता आनी आमी देवाचीं भुरगीं जाता. म्हणटच जें जेजून घडोवन हाडलां आमकां खुर्सार, जें ताणें सोंपाल्लां खुर्सार, जें ताणें सगळें भोगलां आमचे पासत खुर्सार, जेन्ना ताजेर भावार्थ दवरता
देखून आमी म्हणटा जेजूच्या नांवान, म्हणजे बिश्टें म्हणटा जेजूच्या नांवान बापा म्हजें मागणें आयक. कितले फाटी आमी इगोर्जेन आमी मागणें करता, बापा जेजूच्या नांवान आमचें मागणें आयक. हाचो अर्थ कितें? जें जेजून घडोवन हाडलां आमचे पासत, ताणें सगळें संपादलां खुर्सार आमचे पासत, सगळें बरें आमकां दिलां खुर्सार जेन्ना तो खुर्सार मेलो आमचे पासत. त्या कारणा लागून आमी आतां बापाशी येता. जेन्ना आमी जेजू वरवीं बापाशी येता तेन्ना बाप आमकां केन्नाच कांय फाल्स करिना, केन्नाच आमकां दिनासतना रावना. कित्याक? आमी जेजूच्या उतराचेर बावर दवरता, त्याच्या रक्ता वरवीं आमी नोईम रोसना जाल्या आनी आतां आमी देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून सर्गेचो बाप देवाच्या जेजूच्या नांवान, जेजून घडोवन हाडला तेज्या उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी मागणें करता तेन्नाच की आमकां सगळें आमकां फावो जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या संवसारान आमी आसा, जेन्ना हें सगळें चलता, ह्या वेळार कोवीड चलता, दुयेंस चलता, लोक मरता, आमचो भावार्थ जेजूच्या उतराचेर हा, ओ टीव्हीच्या रिपोर्टेचेर हा, ते वॅक्सिनाचेर हा, दोतोरान कितें सांगलां, पेपरान कितें सांगलां, आणे कितें सांगलां, ताणें कितें सांगलां, ताजेर आमचो विश्वास आसा, ताजेर आमचो नियाल आसा, हो देवाच्या उतराचेर आसा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोश्टाक भोगता, जेन्ना त्रासान आसता आनी आमची चोत्राय आमच्या त्रासाचेर सोडून आमी जेजूचेर ताज्या उतराचेर दवरता, तेन्नाच की आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता. आनी जेन्ना आमी बापाशी येता जेजूच्या नांवान, जे जेजून घडोवन हाडलां, तेन्नाच आमकां सगळें जें जेजून आमकां दिलां, आमकां भोगलां आमचे पासत आनी तें आमकां जोयत दिलां, तें जोयतीवंत जिवीत आमी जिवंक पावता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे नियाल करता, आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. तो जावन आसा दाखवेल, आमी जावन आसा फांटे. जेन्ना ताच्या उतरान आमी रिगून रावता, तें उतर आमच्या काळजान धरून, आमच्या मनान धरून, आमच्या जिवितान तें सारून आमी जोयतीवंत जिवीत जिवोया. आनी जेन्ना आमी आमचे मागणें करता बापाशी, जेजूच्या नांवान करया आनी बापाक सांगुया, बापा आमी सगळीं तुजीं भुरगीं, तुज्या पुताच्या नांवान आमी आयल्या. आनी तो बाप आमकां केन्नाच कसलेंच फाल्स करना, आमकां सगळें भरपूर दिता, चिड्डून बोड्डून दिता आमकां, कित्याक तो आमचो खरेंच मोग करता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना शिवर्तमानाचें नियाल करता, आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून आनी आमचे सगळे मागणे, सगळ्यो गरजो बापाशीन धरून जेजूच्या नांवान आमी तें आमच्या जिवितान आपणाया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो, पवित्र आत्म्याचो आनी जेजूचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आवडटा.